घेतल्या उपरांत पॅसेंजर घेतल्या उपरांत तो काडटालो पळय गाडी म्हणजे स्पिडीन बी आसली आनी कितें येवटेन डायरेक्ट येताले तशें कांय ना जर पॅसेंजर गाडी पळय उखलताली पळय तेन्ना तें बॅरींग आसा न्ही हेजें स्टेरिंगाचें तें फुटलें आनी स्टेरिंग आसा तें भितर घेतलें म्हणजे आतां आमी भायर जर काडटलो जाय जाल्यार स्टेरिंग जायना ऑपरेट जायना कळ्ळें म्हणजे स्टेरिंग बॉक्स जें आसा तें डॅमेज जालें आनी ताका लागून व्हडलोशें जायना सायडीक गेली अचानक कांयच येना कळ्ळें जेन्ना हो इन्सिडंट घडला बसीन पॅसेंजर आसले कळ्ळें न्ही जवळ जवळ सीट बाय सीट आसली कशें जाता जेन्ना अशी टच जाता गाडी हें जातात न्ही धक्को बसतात एकट्याच्या हेका मातसो नाका जाता हें जालें कळ्ळें न्ही आनी मातशें थोडें एकट्याची मातशी तकली कळ्ळें न्ही सो आनीक बाकीचें तशें आनीक कांय एम्ब्युलन्साक बाबा कॉल केल्लो एम्ब्युलन्साक कॉल करून तांकां हें केलें ड्रायव्हराची कंडिशन कितें जाता चड मार लागला ना ड्रायव्हराक व्हडलोसो हें लागूंक ना तर ही बस तुमची वा कशें कितें ही बस कोणाची तुमची आमचीच तुमचीच बस हांव स्वता आशिल्लो तेका तुमचें नांव सांगचें म्हजें नांव गोविंद शिरोडकर कळ्ळें न्ही हें आसा ओनर आसा ती मॅडम आसा स्मिता शिरोडकर ती आशिल्ली परत न्यू पुलीस बीन आयल्या तेन्ना सांगलें तिका सेल्फ कसो जालो तो कितें कोणी मुद्दम करूं ना तो कळ्ळें कितें तर टॅक्निकल हें न्हू तो आनी खंयच्या गाडयेक बीन मार बसोंक ना फाटल्यान कोण एक स्कुटर बी आसले काय फाटल्यान आशिल्ले ते फाटल्यान आतां आमकां येना न्हू ताका फक्त कितें स्कुटर आसा ती मातशी ताका आपतली पूण ताका आमी सांगलें तुका डॅमेजीस कांय ना तो हें आसा फूट रेस्ट आसा न्हू ताका मातसो ताका ट्रॅक केलो आनी कांय ना ताका आमी सांगलें तुजे डॅमेजीस त्यो दिता आतां ही बसीची स्टेरींग फुटला आतां ही टो करून व्हरची पडटली तुमकां आतां व्हरतले आपयलो बाकी आनी कोणाक काय प्रॉब्लेम